भाजप राजकीय सूड घेता, विरोधकांचो आवाज दामपा खातीर पुलिसांचो वापर करता म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमावाचें म्हणणें. राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्था कोसळ्ळ्या. गोंय आनी गोंयकारां खातीर ही लढाय चालूच उरतली. आमचो आवाज बंद जावचो ना अशें युरी आलिमावान पुलीस स्टेशनांतल्यान भायर येवन सांगलें. कलम 39(अ) आड नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दोनापावला बंगल्यार मुखार आंदोलन केल्ल्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन युरी आलिमावाक समन्स धाडिल्ले. ते प्रमाण सोमारा 4 वरांचेर युरी आलिमाव पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हजर रावलो. तशेंच ह्या विशीं आमदार विरेश बोरकार आनी अमित पालेकरान प्रतिक्रिया दिली. We protested as a mark of our in a very protest करून आम्ही मुखार जेन्ना गेले त्या वेळार सायलंट प्रोटेस्ट कशे आम्ही मुखार वयताले. वी सेट डावन आउटसाइड आनीक दे आर सो टुडे आय वॉज समन्ड. Basically, this is a witch hunt. A witch hunt by the witch hunt by the BJP when I entered in. This is a medal for me for standing by the people of Goa. This is like a badge of honor. आणि इसल्यो कितल्यो बॅज घेवपाक हांव तयार आसा, कित्याक आज ज्या पद्दतीन हो सरकार लुटता, ज्या पद्दतीन करप्शन जाता आणि जे sale of land is the main objective of this government. The way Goa is being sold. सकाळच्या वेळा माझ्या मामीन म्हाका फोन मारलो की तुका सामन आयला म्हणून. म्हाका दिसले सामन असेंब्लीन गव्हर्नरागेर आयला म्हणून, कित्याक आमी पत्र बरयल्ले राज्यपालाक, स्पीकराक, मुखेलमंत्रीक. So today you can see this is a witch hunt. They are using the police machinery. We will not fear any of this type of machinery. Our party's mantra is धरोमत. कितें ते तुमकां दाखयतले. म्हाका दिसता आज कितले प्रयत्न तुम्ही करा, आमचो आवाज बंद जावपाचो ना. आमी गोंयचे पासत, गोंयकारां पासत झगडटले. आज कम्युनल हार्मनी आमगेली पाड घालपाक हो सरकार करता. या कट्टराक जेन्ना अरेस्ट केलो तेका अंडर 35 BNS नोटीस तुम्ही सर्व केली काय कितें, हे प्रश्न निर्माण जाता. As elected members, they are trying to stifle our voice. Our voices will never be stifled. I am not a purchasable commodity. Let me tell this very, very clear. I am not for sale. जे प्रोटेस्ट 39 आम्ही केल्लो, तेका गोंयभरातले कितलेशे गोंयकार जावन भायर सरले. आमी प्रत्येक जाण गोंयकार म्हणून भायर सरले, एक आक्रोशान भायर सरले की गोंय वाचपाक जाय. गोंयची आयज निसंदा हो सरकार जसो करता आनी कशे काबार करपाक उठलेले आसा, हे कशे भशेन थांबोवपाक जाय. करप्ट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार आसा, ज्यांच्यानी गोंयकारांक खरें म्हणल्यार हितान घेवन कितें आसा ते फुडें व्हरपाक जाल्ले, मात आयज गोंयकारांक कोणूच हितान घेयना. आयज कितलेशे लिडरांक तुमी समन केल्ले आसा, तशेंच गोंयकार म्हटल्यार बाकीचे खूब जाणांक फुडें समन करतले. पण हांव एक सांगपाक सोदता, तुमी कितलीय समनां करा, हेच्या पयलू आमकांय समन केल्ली, आमचेर केसी घातल्यो, कोर्टान चल्ल्यो, कोर्टान त्यो भायर मारल्यो. म्हटल्यार नंबर 1 फोटींग म्हणून तुमी दाखयले. फटिंगपणा लीडर ऑफ ओपोजिशनाक समन्स काडप इन अ मॅटर वेर एक्चुअली समन्स टू एन एक्यूज पर्सन इज इटसेल्फ अ फार्स. पयलें म्हणजे एक्यूजाचो स्टेटमेंट हांगा येवन रेकॉर्ड करप इज इटसेल्फ अ जोक. सो एंटायर मशिनरी इज बिकम अ जोक. चीफ मिनिस्टराक म्हाका दिसता एक खंय ना खंय तरी आज अशें रियलायज जाला की एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जाला. बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर्स प्रॉबेबली एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इन हिज कंट्रोल. बिकॉज अश्योरन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर वॉज बिफोर पीपल. आमी अजुनूय पळयला गोंयच्या लाखांनी जनतेन जे पळयल्लें, चीफ मिनिस्टरान जेन्ना सांगिल्लें, जेन्ना विरेश बाबाकांनी सांगिल्लें की तूं उपोशण सोड म्हणून, आनी त्या वेळार सांगिल्लें की खंयच्योच ह्यो केसी आसा त्यो रजिस्टर जावच्यो ना, उरच्यो ना म्हणून. पण एंड दीस अश्योरन्स वॉज ऑल्सो गिवन ऑन दी फ्लोर ऑफ द हावस. येट हांगा येवन ह्यो कंप्लेनी फायल करप, आज लिडर्सांक आपयला, ताका आपयला, युजाक आपयला, म्हणजे वॉट इज दॅट गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू प्रूव. सो दीस इज एब्सोल्युटली अ फार्स. फटिंगपणा 1000, 1500, 2000, 3000 लोकांक आपण तांचे स्टेटमेंट करप, तांकां एक्यूज करप, कोर्टाचो टायम वेस्ट जातलो, 1000, 3000 चार्जशीट फायल जातल्यो, वॉल्युम्स ऑफ चार्जशीट विल बी देयर. ऑल दिस प्रोसेस फॉर वॉट? फॉर पीपल हू प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट दी एट्रॉसिटीज ऑफ द गव्हर्मेंट.